म्हादय प्रवाह समितीन म्हादयच्या वाठारांत पळोवणी सुरू केल्या। दिवचल वाठारांतल्या आमठाणे धरणाची पयली पळोवणी केली। शुक्रारा सारमानस गांजे ओपा वाठाराची पळोवणी। गोयचे शिपणावळ खात्याचे अधिकारी आशिल्ले। प्रवाहाच्या पयल्या बसकेन थारिल्ल्या प्रमाण तीनूय राज्यांनी म्हादय बेसिनाची पळोवणी प्रवाह करतली। प्रवाहाच्या वांगड्यांची टीम सकाळी पणजे सावन इन्स्पेक्शनाक भायर सरली। आमठाणे धरणा सावन डिटेल इन्स्पेक्शन सुरू जाला। गोंयांतल्या म्हादय बेसिनाचे निरीक्षण जातले। शुक्रारा सारमनस गांजे ओपा वाठाराची पळोवणी उपरांत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांत जल व्यवस्थापन जे करपा खातीर तांकां नेमलाले आसा आणि कर्नाटकान हाच्या पयलींच सर्वोच्च न्यायालयान स्पष्ट केल्लेले आसा की गोवा सरकार ही जी पळोवणी करपाची मागणी करता ही विषय न्यायप्रविश्ट आसा आणि ताका लागून तांकां अनुमती दिवची न्हू अशें ते सातत्यान म्हणटाले। पूण आतां ही पळोवणी जी आसा ही जातली आणि एकंदर व्यवस्थित रित्या गोंयच्या शिपणावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कर्नाटकान जी कर्तुबां केल्या जे षडयंत्र हे उदक वळोवपा खातीर केल्ले आसा हे जर व्यवस्थितपणान दाखोवन दिले जाल्यार आमकां खात्री आसा की गोंयांत ह्या प्रश्नाचेर न्याय मेळपाची शक्यता आसा। मुख्यमंत्री म्हणटा प्रवाहाच्या पळोवणेंतल्यान कर्नाटकान केल्लें बांदकाम मुखार येतलें। पयलीं तेंच्यांनी मॉर्निंग इन्स्पेक्शन केलें, ते आमठाणे डॅमाचेर इन्स्पेक्शन केलें, तेज्या उपरांत पोडोशा प्लांट जो आसा ती रिवर आसा ती इन्स्पेक्ट केली आणि आतां ते हांगा अंजुने जे डॅम आसा त्या डॅमाचें इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी जे हांगासरले प्रमोद बदामी आसा तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतली की कितल्यो न्हंयो ह्या डॅमान येवन मेळटा, कितलें तेंचें उदक फ्लो आसता, खंयच्यो एरिया खंयची लागता, गोवा महाराष्ट्राक कितली एरिया वयता, सो वायल्ड लायफ जी जमीन आसा ती वायल्ड लायफान कितली पडटा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितली पडटा, ही सगळी इन्फॉर्मेशन तेंच्यांनी घेवन हांगासर ते जस्ट नो आतां इन्स्पेक्शन करून गेले। तर तरीच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गावस।